मुखार भावांनो आनी भयणांनो, थोडीं वर्सां जालीं जेन्ना हांव एक ब्रादर कसो वास्को इगोर्जेंत आमकां सुटयांनी अदीक करून पास्कांच्या काळार होली वीक आसता तेन्ना सुमान सांताक इगोर्जांनी धाडटाले सिमिनारींतसान आनी आमी थंयसर विगोर्जांनी वेगवेगळ्या विगोर्जांनी वचून आदार करताले. म्हाका त्या वर्साक वास्को धाडलो आनी वास्को थंयसर खूब व्हडलो गांव आनी थंयसर जायते भासांचो लोक. म्हणटूच जेन्ना शुक्रार आसलो, निमणो शुक्रार आसलो, त्या दिसाक सकाळीं वियासागर जाली आनी लोक सगळो घरा परतलो. ते सगळें जातूच सुमार 11:30-12 हांव परतून देंवोन इगोर्जेन आयलो बसून मागणें करतलो म्हणून. आनी बसून एक अर्दें वर जाल्या उपरांत फाटलें दार उक्तें दवरलेलें कोणाकूय भितर सरून मागणें करपाक. भितर सरलो जायत्योच लोक आनी थंयसर मागणें करूंक लागलो. आनी हांव मागणें करून सोंपून फाटल्यान वच जाल्यार हो लोक थंयसर सारको सोरपटून इगोर्जेच्या बांका फाटल्यान सोरपटून मागणें करता. आनी हांव पासर जालां तांकां खबर पासून ना. इतक्या भोक्तीन, इतक्या भोक्तेन सारको न्हू इंटेन्स हो लोक थंयसर सोरपटून मागणें करता. आनी म्हाका विचित्र दिसलें, जायतो लोक वियासागराक येयल्लो सकाळचो. इतल्या भोक्तीन हांवें पळोवंक नासलो. इतल्या सोंपेपणी रोखडो डिस्ट्रॅक्ट जातालो, पूण इतले भोक्तीन हांवें पळोवंक नासलें. आनी ह्यो लोक थंयसर मागणें करता तें पळोवन म्हाका तें वेगळेंच दिसलें. हांव जेवणाच्या मेजार आसतना ते पादविकाराक विचारलें. हांव थंयसर पळयल्यार जायतो लोक येयलो इगोर्जेन आनी मागणें करतालो, सोरपटून मागणें करतालो, खूब भोक्तीन करतालो अशें म्हटलें तेन्ना ब्रादर म्हणूंक लागले, त्यो सगल्यो बायलो न्हू, बायनां थंयसर कुडीचो धंदो करतात. क्रिस्तांव लोक तो, दुसऱ्या वाठारांतलो, दुसऱ्या प्रांतांतलो, फ्रॉम अदर स्टेट्स. लोक गेल्या उपरांत सगळो उपरांत ती सदां आयताराच्या आयताराक आनी आयज शुक्रार म्हणून, निमणो शुक्रार म्हणून ती फाटल्यान येवन मागणें करतात. हें वर्साच्या वर्साक जाता आनी आयताराच्या आयताराक जाता. आनी म्हज्या मनांत हो विचार आयलो, क्रिस्ती धर्माचीं मनशां परिस्थितीक लागून तांची दशा तशी जाल्या, पूण देवाक तांणी सोडूंक ना. आनी हें मोगाच्या भाव भयणांनो म्हज्या मनांत इतकें रोमलेलें आसा. खूब वर्सां फाटीं घडलेली खबर, पूण ही भोक्ती आनी हे इंटेन्स प्रेयर हांवें पळोवंक ना आयज पासून. कित्याक दोळे वयर काडिनासतना जमनीक तांची तोकली लावन ती मागणें करतालीं. तो कसलो वावर करतात ती कडेन वांकडो जायत, पूण तांची भोक्ती पळयत जाल्यार व्हेरी एग्जाम्पलरी. आनी हें मोगाच्या भाव भयणांनो आयज तुमचे मुखार हांव दवरतां. कित्याक आयज विशय तसो आसा आनी हाचें शुभ वर्तमानांत तशें आसा. आनी ह्या शुभ वर्तमानांत आमी जें आतांच आयकलां, एक पोरतुवार ओस्तोरीची खबर. आनी कोण तरेन जेजू तिका एक जागो तयार करता पवित्र सभेंत. आपणाच्या घरांत तिका एक जागो तयार करता. तिका जेजू खबर नासली कसल्या पातकां नासलें म्हणून, बरी खबर आसली. आनी जाणा जावनय तिचें पातक बोक्षिता, तिका वेंगयता आनी म्हणटा आनीक पातक करिना जावं तिका हुकूम घालता. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणांनो, कोणाकूच देव पयस करिना. देव सगळ्यांकूच वेंगयता. देव पातकाक पडना, पातक्याक पडयता आनी आपणाक लागीं हाडटा. आनी हाका लागून मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचें मन सदांच विशाळ आसूंक जाय लोकां विशीं. वेंगोवपाक पवित्र सभेंत तर नवें जिवीत भितर सोदतलें. जांकां आमी पयस दवरल्या मनांतलीं तांकां तर आमी जागो करिनात पवित्र सभेंत. We will be a stale church. It will not be a fresh church anymore.
And we don't want anything which is stale, you know. 2 दिसांचे 5 दिसांचे 8 दिसांचे आमी जेयनात कित्याक आमकां तें रुचीचें लागना. आमची पवित्र सभा रुचीची ना जातली जरी तर आमचें मन आमी विशाळ करून आमच्या मनांतली आमी भायर आयलेल्या मनशांक वेंगयनात. आनी हेंच मोगाच्या भाव भयणांनो आयच्या दिसाक आमी नियाळटा. आमच्या आतांच्या पाप साहेबान आपलें मन विशाळ केलें. पत्रकारांनी एक दीस ताका असो विचार केलो, जे इजडे आसात, लेस्बियन्स आसात, होमोसेक्शुअल आसात, जे वांकडे आमच्या मना प्रमाणे वांकडे तरेचे तांचें सेक्शुअल ओरिएंटेशन आसा, तांकां पवित्र सभेंत तुमी जागो करतात करिनात. आनी सादो जे भाशेन जेजून आयज जबाब दिलो, कोण पातोक नासतना आसा ताणें पयलो फातर मारचो असलो जबाब दिलो, तेच भाशेन पाप साहेबान ह्या पत्रकाराक लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रॅक्टेड. तेच भाशेन पाप साहेबान ह्या पत्रकाराक जबाब दिला आनी सांगलें, हू एम आय टू जज? God has created them that way. Who am I to judge that they are wrong? The church mind may be different, but I cannot keep them outside the church. तांचे उद्देशी जावंक ना ते, तांच्या जल्मांत उत्पन्न जालां ते. So we cannot keep these people out from the church. आयज पासून मोगाच्या भाव भयणांनो आमचें मन कसलें जालां, तांकां कुशीन दवरपाचें, वांकडे नदरेन पळोवपाचें. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी इजड्याची खबर आयकल्यात. तांकां जागो नासलो, पूण ताचे उद्देशी देवाचें मानून घेतलें देखून ताका जागो फावो जालो. तर ही एक दोशा, ही एक सॅक्टर कसो आमच्या पवित्र सभेन आमी पयस केल्लो आसा. आनीक मोगाच्या भाव भयणांनो, जी लोक जो उण्या मनाचो आसा, पीपल हू आर डिसेबल्ड, पीपल हू आर इंटलेक्च्युअली डिसेबल्ड, तांकां आमच्या मनांत जागो आसा आनी पवित्र सभेन जागो आसा, तांकां आमी किंकोंत अशीं दवरतात. जांकां सोऱ्याचो व्यास लागलेलो आसा, बेबदो म्हणून आमी तांकां लेबल मारतात, तांकां आमच्या मनांत जागो आसा. तो बेबदो जालो म्हणून ताचे खातीर पवित्र सभेन कितेंच तरी करचें अशें मन उक्तें केल्लें आसा. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी एक्सपर्ट जाल्यात भायर रावपाक, लोकांक वेंगोवपाक न्हू. And that is not the mind of the church. We have become experts to reject, not to embrace. It's so unfortunate. तर आयची पवित्र सभा आनी आयचो विशय आमकां एक आमच्या मनार आमकां एक तकलेचेर एक कूट कशी मारता. आयचो विशय कित्याक आमचें मन आमी बंद करिना जावपाक, आमचें मन विशाळ करपाक. पाप साहेबांत सभे माजार ह्या पत्रकाराक हो जबाब दिलो सांगून जाल्यार आमी मोगाच्या भाव भयणांनो हो जबाब आमचो करूंक जाय. हू एम आय टू जज दीस पीपल? आमकां जजमेंट सिटार देवान बसोंक, तो वावर ताच्या जाग्याचेर आमी बसपाचें ना. म्हणटच उण्या मनाच्या लोकांची, कांय घडो नासलेल्या अपंगड मनशांची आमी पवित्र सभेन तांकां जागो केल्लो आसा. केन्नाच चलोवंक जायनाल्या मनशाक आमी वाचपाक मुखार हाडला, केन्नाच तांकां जागो केला आमी. जो व्हिलचॅराचेर आसा, हुशार आसात, आमी केन्नाच तांकां पवित्र सभेन मुखार हाडल्यात. हो विचार आमी करूंक जाय. दे आर ह्युमन बिंग्स लायक अस. They have been gifted by God in different ways, maybe not in the physical sense, but they have got the ability, they've got the capacity, and we have got to respect because they too are creation of God. प्रितीच्या भाव भयणांनो, हे भाशेन आमचें मन तर आमी विशाळ केलें, उक्तें केलें, तेन्ना पवित्र सभा एक जिवाळ जातली, एक नवसरलेली पवित्र सभा जातली, जेन्ना आमी सगळ्यांक वेंगोवंक शिकतात. आनी ह्या 2 वर्सांक 3 वर्सांक
पाप साहेबान जी एक परिशद घडोवन हाडल्या तेंच तो मागता कम्युनियन विथ ऑल पीपल. जो लोक आमी मनांतल्यान भायर दवरलेलो आसा तांकां आमी जागो करुया. त्या लोकांक पवित्र सभेंत वेंगोवया. तेन्ना रियल कम्युनियन दॅट जीजस ब्रॉट, दॅट दे ऑल मे बी वन. बेश्टेच सादी उतरां न्हू, दॅट दे मे ऑल बी वन. कित्याक आमी मनांतल्यान कुशीन दवरलेल्यांक आमी एकठावपाक वेंगोवपाक शिकूंक जाय. तेन्ना जेजूचें मागणें ती सगळीं एक जावं म्हणटा पळय तें साकार जातलें. आनी तें मागणें साकार जाता तेन्ना आमची पवित्र सभा नवेपणांक वेंगयतली. आमच्या मनान जायते पावटी म्हाका भाव भयणांनो दुसऱ्या धर्माच्या लोकांची मन कितें आसा, दुसऱ्या प्रांतांतल्या लोकांचें मन कितें आसा. पीपल हू आर मायग्रंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स आमच्या घरांनी वावर करतात, तीं आमच्या सगळ्या गोंयच्या बिझनसान तीं वावर करतात. बट हाऊ डू वी रिलेट टू देम? आमचो एक प्रोग्राम आसा प्रवासी बंधू म्हणून, कारितास गोवाचो एक प्रोग्राम आसा वे वी वर्क विथ मायग्रंट्स. पॅन्डेमिकाच्या वेळार म्हाका भाव भयणांनो जेन्ना आमची चायल्ड लायनाची तरणाटीं भुरगीं ह्या लोकांक जेवण खाण पावयतालीं तेन्ना लोक आमचो गोंयचो म्हज्या स्टाफाक मारूंक गेलो. एका दिसा हांव थंयसर तांच्या बरोबर आसलो कालांगूट. आमी पुलिसांक आपोवचें पडलें. कित्या खातीर? कित्याक जो लोक तांगेर काम करतालो, जो लोक तांच्या बिझनसान आसलो, आतां ती तांकां नाकात. तांचो फायदो उठोवपाक आसली तेन्ना, तांचे उद्देशीन तुमी बिझनस चलयताले तेन्ना ती जाय आसली तुमकां. जेन्ना पॅन्डेमिकाच्या संदर्भान ती गूल जाल्ली आनी ती घरा वचोंक रावतालीं आनी आमी तांकां कितें पावयतालीं तेन्ना आमकां ही नाका, ती भायलीं, ती फारीक करिनात, ती अशीं करतात, ती तशीं करतात, असली आमची गाराणी. पूण आमी सगळीं तो लोक मागीर क्रिस्त येयलो मिसाक वेतलीं, देव धर्म करतलीं, मागणें करतलीं. कसलें धोंगेपण आमचें, नवेपण खंय आसा हांगासर? म्हाका भाव भयणांनो जायते पावटी हो विचार येता, खरेंच क्रिस्ती मनशां आमी हो आमकां बेश्टो लेबल मारलेलो आसा. कित्याक नवेपणाचें तर आमकां मन ना जाल्यार आमी लेबल्ड क्रिस्टियन्स. पूण नवेपणाचें तर आमकां मन आसा, विशाळ आमचें मन जाल्यार तेन्ना खरेपणी वी आर कन्फर्म्ड फर्म क्रिस्टियन्स. त्या खातीर म्हाका भाव भयणांनो आयज जेन्ना आमी नियाळ करता पवित्र सभेंत नवें जिवीत हाडपा खातीर अशे तरेन आमचें मन तर आमी विशाळ केलें जाल्यारूच जिवी ताजी आमची पवित्र सभा जातली. नाल्यार जाणटी म्हातारी जावन मरूंक आमी बागेली जातल्यो. तर आयज खेरीत भाशेन आमच्या जबाबदारी पळोवया. एक उक्त्या मनांत, एक विशाळ मनांत पवित्र सभेंत नवेपण हाडपाक आमी सगळीं एक आव्हान कशें घेवया. आनी हें आव्हान म्हाका भाव भयणांनो भाग्यवंत आना आमकां एक धीर जावं, एक आदार जावं आनी तिचे विणवणेन देवाची कृपा आमकां सगळ्यांक आमी मागुया.